आता वेदिके वैरी आम्ही वर्ष एक इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हणून सिलेक्ट करताच. लास्ट इयर दिलेलं टी व्ही मोहनदास पै मम्माक. त्यांनी केलेलं विविध क्षेत्राचे पळून एक सन्मान यांच वेदिकेवर जाता. या वर्ष जाता असे आमगेले मोगाचे मुंबईचे DBS अशा पुरो आयमावतावर अशा पुरो मेडॅक ड्रॅगन अशा पुरो असले कंपनी नाव सांगता चमकलारी खंडापटे कंपनीस मस्त जनाक उद्योग सृष्टी जालेलस. त्याच्यावरून दीपक शणै वाशिक या वर्षाचे इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर अवॉर्ड दिताची जोर चप्पाळे मर्ची मुखांतर त्यांनी करची काम आणि काही भारी ग्रँड रीतीने जव दीपकना एक सांगताच मलगड्याला तर हांव बैसाना हांव रब्बूनची सन्मान घेता म्हणून जावनो आजी दीपक अनाक एक विषय तुमकां सांगची जाल्यार कोविड टायमार सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टान हेल्थ इन्शुरन्स करताना 50,000चे इन्शुरन्स स्कीम हेल्थ इन्शुरन्स 2,000 कुटुंबाक कोर्ण दिलेलं तसं एक मनीस म्हळ्यार ते दीपक शणै वाशी जोर जावन क्लॅप्स तुमगेले या मात्र नाही कोविड संदर्भेरी कोणालाय घराक रेशन उणी जावच्या नजा म्हळ्यार एक इनिशिएटिव्ह घेवन तेव्हाही मस्त काम केलेलं तसं दीपक शणै वाशीक आयचे या सन्मान. तुमकां एक उदाहरण दिवचे जाल्यार सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाक मस्त सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाक मस्त रिक्वेस्ट येत असता. एक रिक्वेस्ट आयला कसं म्हळ्यार आनु अम्मा दोग जाण काही हुशार ना तंगेल दुवे काही हुशार नातील तर आम्ही एक व्हिडिओ घालले यूथ ऑफ GS बेरी. तुमकां कसं नाही कॉन्ट्रीब्युशन करू असल्यार तुम्ही करीत म्हणून त्या संदर्भेरी फर्स्ट कॉल येवन सगळे कुटुंबाक हांव पळोवन घेवच्या रेडी आसा म्हणल्यार एक दीपक शणै वाशील एक स्टेटमेंट आमकां पूरा जाणां काही मोटिवेट कर का तसल एक मुवमेंट आजी आमगेल समाजाची इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी जेव्हा दीपक शणै वाशी म्हणल्यार खातीर हें अवॉर्ड आमी दिता सची जोर क्लॅप्स येयला रे तांकां पावता. तशीच आमगेलो तो यजमानाचे पैमा मसद करून तुम्ही जॉईन जाऊ का. तुमका गोतुशील बरी हॉनररी डॉक्टरेट दीपक अण्णाक मेळ्ळालो आसा. डॉक्टर दीपक शणै तांकां APJ अब्दुल कलाम युनिव्हर्सिटी अँड रिसर्च सेंटर देखून हॉनररी डॉक्टरेट मेळ्ळा. असल काम आणि काही मुखारी मस्त जत सुका आणि आमगेल समाजाक मस्त तनगेले प्रोत्साह मेळका असल पूरा मेळका जाल्यार एक काम केलेलं एप्रिशिएट कर का म्हळ्यार एक इनिशिएटिव्ह सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन यूथ ऑफ GSB चे आजी तुम्ही पूरा सेरवल्याची म्हळ्यार मस्त वर्ष देखून सपोर्ट करचे अशे दीपक शणै वाशी हांकां एक जोर क्लॅप सपास आयला रे कांय चुकीना म्हणून हांव ह्या संदर्भेर लेखता. देखोर न्हू आमगेल पूरा गेस्टान बैसुका तुमगेल सीटारी म्हणून हांव अपास निमगून घेता आसा. हांव तवळेची दीपक अण्णाला एक रिक्वेस्ट केलेले दीपक अण्णा माईक दिता म्हळ्यार नाका नाका काम मात्र म्हणटा जाल्यार इतली पूरा सांगता एक 2 उत्तर दीपक अण्णान उल्लू का म्हणून हांव निमगून घेता. कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव आयलेल्यांक सर्वांकय हांव हांगा धन्यवाद समर्पण करता आणि हांगा वेदिकेर बशिल्ले सर्वय मलगड्यांक म्हगेले भवस्पूर्वक धन्यवाद. तुम्ही म्हगेल फाटी मला हांव चेअर दवरता नाका म्हणलें येता म्हळ्यार म्हाका ह्या सिट्युएशन कशी फेस करता म्हूण कळ्ळी आणि इन्स्पिरेशन पर्सन ऑफ द इयर वेदर आय डिजर्व म्हळ्यार म्हाका हें योग्यता आसा की ना मागोत ना कसं नाही असल्यार सर्वय मलगड्याल आशिर्वाद म्हणटाना ते मनानी ते घेवचे एक आनंद म्हाका हांगा ह्या वेदिकेर म्हाका मेळतर आसा. ते मात्र न्ही
ह्या संदर्भेरी म्हाका रेकग्नायज कोर न्हू आनी एक इन्स्पिरेशन पर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड दिलेल्याक हांव सर्वय यूथ ऑफ GSB असो कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशन आनी तांगेले ओट्टोशील सर्वांनी तांगेले कमिटी मेंबर्साक हांव धन्यवाद समर्पण करता आनी हे पूर्ती कितले इन्स्पिरेशन हे म्हाका दिलेलें की ते पुराय म्हगेले हरी आनी गुरूक समर्पण आनी म्हगेले हाऊस बाबसूक हांव हांगा समर्पण करता म्हाका हे अवॉर्ड फंक्शन असं म्हणटा तांणी एक 10 दिसा 15 दिसा फुडेंच म्हगेले निमगुच्या सूर केले कसन केला कसन नाही म्हणून म्हाका ताजे जवाब म्हाका समज दिवच्या कळनी म्हळ्यार फिलॉन्थ्रोपिस्ट एक्टिविटी कसन केला हांव म्हळ्यार फिलॉन्थ्रोपिस्ट एक्टिविटीज आमी केन्नाय अशी हांव केल्लेली ना म्हगेले घर कडेन एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट आशिल्लो आतां म्हगेले मदें ना तो म्हगेलो आनो आमी साना विशय घरकड दुखून शिकचे म्हळ्यार चॅरिटी बिगिन्स एट होम तशीच घरकड जेवचे विशय आतां आमगेले म्हगेले अण्णान आज ताय तागेला म्हळ्यार आमगेला आसूं न्हू आमी दिवचे ते एक व्हड विशयूय न्हय म्हणचे हांव केन्नाय आशिल्लें तूं दुखून कान दिवच्याक ते म्हगेल्या अण्णाला शिकूं का म्हळ्यार हांव म्हगेल्या अण्णाला शिकिलो म्हळ्यार तागेला कसन अशें की किंचीत रुपार आसल्यार तो सगळे कान दिवन येत आशिल्लो त्या प्रमाण ही इज माय व्हेरी मच इन्स्पिरेशन इन माय लायफ वेर आय हॅव टू थँक हिम हे ऑपॉर्च्युनिटी हांव घेता हांव थँक करूंक ते मात्र न्ही आमगे वेदिके बशेल सर्वांनी हांव तांकां पळोवन इन्स्पायर जाल्लो आसा हाजी म्हळ्यार अशीची ह्या स्टेजार अशी पावच्याक साथ दिना कोणाच्यानी म्हळ्यार एक स्टेप वयर सोडका जाल्यार ते आमी मुखार पळोवक आतां आमगेले मुखार कोण आसा म्हण इतली महान हस्ती मदें तूं म्हाका एक अवकाश देवान दिलेल्याक हांव ताका पुनरपी धन्यवाद समर्पण करता अनेक विशय सांगता आशिल्लो म्हण जाल्यार आमगेले मदें ताजी आर्च फार्मा लॅब्स एज अ टायटल स्पॉन्सर जावन आसा ती श्री अजित कामत ही इज माय सेकंड and one and only even today the inspiration who is like a backbone for me you know one should learn from him which I am म्हळ्यार मस्त आमी कश्ट पळयला आसता पुरो मात कश्ट फेस कोर न्हू हांव हांगा सगळे युथांक हांव रिक्वेस्ट करची कसन म्हळ्यार फर्स्ट आमी आमगेले भितर घेवका कसं म्हळ्यार पेशन्स at this very moment we are totally with we don't have any patience त्या पेशन्स एक आतां धरली म्हणजे जाल्यार आमी खंयचेय विशय आमी अचीव करूं म्हळ्यार एक साधन तुमी मेगल रुपार पळोवं येता बिकॉज कश्ट आमी सकाळी पळयलेलो आसा मात त्या कश्टा नंतर सूखय मेळटा देव दिता तशें हांव आमगेले यूथ ऑफ GSBचे पुनरपी हांव तांकां धन्यवाद करता इता म्हळ्यार हांव लास्ट एक घंटे फुडें आमगेले इंटरव्यू करतना हांव सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हें एक प्ले एक क्रिकेटशे सूर जावन आतां एक निज रुपारी उत्सवशे सूर जाल्लेलो सांगा ते आमगेले आमचे गेल्यान तूं सगळे वर्ल्डान तूं फर्स्ट टायम जेवचे आनी तूं भिन्नाभिप्रायूय ना आनी कोणेय भिन्नाभिप्राय दवरचे प्रयोजन ना तांतू म्हळ्यार आमी कसांनी पळय आतां हांव कसांनी काम केल्यार तांतू एक 10 नेगेटीव कमेंट आसता 90 चांग कमेंट आसता आमी 10 नेगेटीव कमेंट पळोवया मागीर 90 तांगेले आमी इन्स्पिरेशन घेवन मुखार वचा हेंचे हांव यूथ ऑफ GSB आनी कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशनान सांगून घेवचें इता म्हळ्यार असल काम ह्या लेवलार करचें असाध्य म्हळ्यार हें सगळे वॉलंटियर हांगा राबोवन आज पुरा हें सर्वय फिलॉन्थ्रोपिस्टाक हें म्हगेलें इन्स्पिरेशनल अवॉर्ड हांव तुमकां समर्पण करता इता म्हळ्यार हें हांगा आशिल्लें सगळे इन्स्पिरेशन म्हाका इता म्हळ्यार ना जाल्यार तुमी कोणेय ना जाल्यार आमच्यान जायना सो वॉट एवर देवान दिलेलें आमी देवाक पुनर आमी समाजाक वापस दिवका आमच्यान सान कितलें जाता तितलें करत वचां आनी हें मुखारसूनय हें कार्यक्रम चंद्रिते जावका म्हूण हांव देवाला मागून आज म्हाका हांगा वेदिकेर सर्वांनी म्हाका इन्स्पायर करून इन्स्पिरेशन ऑफ द मॅन म्हणून दिलेल्या अवॉर्डा खातीर पुनरपी हांव सर्वां लागीं धन्यवाद समर्पण करता आनी म्हगेले 2 उतर हांगा राबयता